एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप। सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो, जोडी मोडी शिंपडोल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो। ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचे एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो। 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात। कुड्ड्या देवांची बोजण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी व दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बोश्टोवची नात। ताणी जाय ते पावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो। ती जातली म्हजी पोरजा आनी हांव जातलो तांचो देव। दावीद म्हजो सेवक तांचे राजवट चलयतलो, सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो। ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणे चलतली। जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली। ती ताची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाळ। आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो। तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणांक तोखपाचो करार। तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सदांकाळ म्हजे पवित्र बिराड करतलो। तांचे वयर म्हजें ठिकाण करूंक हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजा। आनी जेन्ना तांचे मदें सदांकाळ म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पर हांवूच। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। स्वभाव गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता। म्हणुया, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता। राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात। पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमा करता। जसो गवळी शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता। स्वभाव गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता। सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो, बलिश्ट राजांच्या चपक्यांतलो ताका सोडयलो। सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतली। सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली। स्वभाव गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता। तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतली, तरणाट्यांक तशें म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली। ताचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो, तांकां बुजवण दितलो। तांची दुखां भरीत काळजां आनंदान भरतलो। स्वभाव गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता। उद्गार, तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात।
जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून केलेलें ते जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून केलेलें ते पळोवन मारिशी आयलोले जुदेवांतले जायत्यांनी ताचे विश्वास ठेवलो. पूण ताचे भितरल्यान कांय जाणांनी फारिजांवाशी वचून जेजून केलेली तें तांकां कळयलें. म्हणटूच पुरोम याज्ञिकांनी आनी फारिजांवांनी आपली सभा बोल्ली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायते खुणा करूंक दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विश्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमचे देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचो मदलो एक कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें म्हणा, पूण त्या वर्साचे पुरोम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोरजे पासत, पूण देवाचें आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक खोरचे पासत. त्या दिसांतावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोंवनासलो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफेऱ्या नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांतावन जेरुसलेम गेलो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. हो मनीस जायत्यो खुणा करता, आमी कितें करता? नियाळ कादार. ल्हान भाव आपलो धंदो नेटान चलयतालो. हें पळोवन व्हडलो भाव कुड्डेपणान भरता आनी निर्दुकाय तांच्यान वाडटा. एका दिसाक ताचो व्हिडिओ एका चेडवा लागीं मोग करतना सोशल मिडियाचेर घालून व्हायरल करता आनी तशेंच ताचो एक खास मानायाक फोटिंगपणान पयशे दिवन ताका धंदो सोदूंक लायता. हे तरेन सोकास ताचें नांव समाजांत आनी धंद्यांत पिड्यार करता. एझेकिएल प्रवादी देवाच्या मोगाचो थाव इस्रायल पोरचेक कोळीत करता. देवान कितली बरेपणान केल्ली तरी लोक देवाचेर कॉल्पता आनी विसरता, तरी देव आपल्या प्रवाद्या वरवीं तांकां शिटकायता. शुभ वर्तमानान जेजूनूय केल्ली बरेपणान ओळखून घेवंक फारिसेर तिडटात आनी केन्ना जेजूक सोंपोवंक ते चिंततात. आयज आमच्या कुटुंबांत हेंच घडटा. दुसऱ्याच्या वायट चिंतलेले परस कोश्ट काड आनी तूं त्या वन फामाद जाव. न्हय दुसऱ्याक सकल उडोवन. क्रॅब मेंटॅलिटी ही कोणूय बरें करूंक वेता जाल्यार पांयांक धरून सकल उडोवप. राजकी म्हणल्यार पासून हेंच आमी अणभवता. आपूण बरें करूंक सोडिनात, पूण दुसरो आमदार बरें करता जाल्यार ताची टिक्का करून नांव पिड्यार करप. असले फुडारी आमकां नाकात. दुसऱ्यांचे बरेपण पळोवन ताका उमेद दितेले फुडारी जेजूच्या काळजा सारके आमकां जाय. मागणें. दुसऱ्यांचे बरेपण पळोवन सदांच तांकां उमेद दिवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.